सरकारी कर्मचाऱ्यांची ताक वाढोवपा खातीर केंद्र सरकारान मिशन कर्मयोगी उपक्रम सुरू केला। हाचे खाला सगळ्या राज्य सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी 15 जून मेरेन IGOT कर्मयोगी पोर्टलाचेर नोंदणी करप गरजेचे आसा। सगळ्या कर्मचाऱ्यांक दर वर्सा उण्यांत उणे 3 कोर्स आणि 6 वरां प्रशिक्षण पुराय करचे पडटले। सरकारी कर्मचाऱ्यांचे गिन्यान आणि कुशळटाय वाढोवपा खातीर आणि तांकां वेगवेगळ्या प्रकारची शिकपाची साधनां दिवपा खातीर IGOT कर्मयोगी प्लॅटफॉर्माचेर वेगवेगळे अभ्यासक्रम उपलब्ध केल्यात। 15 जून पयलीं सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी कर्मयोगी प्लॅटफॉर्माचेर नोंदणी करपाची जापसालदारकी विभाग मुखेल्यांचेर आसतली। खात्याच्या मुखेल्यांनी क्षमता निर्माण करपाची येवजण तयार करची। तशेंच कर्मचाऱ्यांनी कर्मयोगी पोर्टलाचेर उपलब्ध आशिल्ले अभ्यासक्रम पुराय करपाची खात्री करची। सगळ्या राज्य सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी दर वर्सा उण्यांत उणे 3 अभ्यासक्रम आणि उण्यांत उणे 6 वरां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर प्रशिक्षण पुराय करप गरजेचे। हे अभ्यासक्रम पुराय जाल्ल्याची नोंद संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वर्सुकी कामगिरी मूल्यांकन अहवालात जातली अशें परिपत्रकात म्हणला।